तूं अशें वचचें पडटा हांव तें रीड करपा आसतली या म्हजे कडेन हॅलो हॅलो नो प्रॉब्लम hold it here. Left hand over left hand over. No. नमस्कार. अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड हांच्या युतीचे 40 उमेदवार हांगा आसात. आमचे मदीं आमचे राष्ट्रीय नेते भौमानाधिक राहुलजी गांधी आसात, पी चिदंबरमजी आसात, के वेणुगोपालजी आसात, गोंय राज्याचे प्रभारी दिनेश गुंडूरावजी आसात, काँग्रेस पक्षाचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आसात, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय आसात आणि तांचे संतोष कुमार सावंत आणि दीपक कळंगुटकर आसात. आता आमचे सगळे उमेदवार हांगा आसात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिगंबर बाब कामत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हे आता प्रतिज्ञा घेतले. ताजे फाटल्यान प्रत्येक उमेदवार ती प्रतिज्ञा आपले नाव सांगतलो पयलीं आणि ताजे नंतर प्रतिज्ञा घेतलो आणि ताजे नंतर हे सगळे उमेदवार आपली प्रतिज्ञापत्रां राहुलजी गांधी हांचे मार्फत काँग्रेसचे राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी हांचे कडेन सुपूर्द करतले. हांव दिगंबर बाब कामत हांचे कडेन मागता की तांणी आतां प्रतिज्ञा घेवपाक सुरवात करची. हांव दिगंबर वसंत कामत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 31 मडगांव मतदारसंघाचो उमेदवार. मेघश्याम राऊत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 3 दिवचल मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव अमन लोटलीकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 4 टीव्ही मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव सुधीर रामा कांदोळकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 5 म्हापसा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव डिलायला लोबो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 6 शिवोली मतदारसंघाची उमेदवार. हांव केदार नाईक काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 7 साळगांव मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव मायकल लोबो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 8 कळंगूट मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव विकास रामचंद्र प्रभुदेसाय काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 9 परवरी मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव advocate कार्लोस आल्वारेज फेरेरा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 10 मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव एल्विस गोम्स काँग्रेस पक्षाचो विधानसभेच्या 11 पणजी मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव टोनी लॉर्डी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 12 तालिगांव मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव रुदॉल्फ फेर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंया विधानसभाचो 13 सांताक्रूज मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव एंथनी फेर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 14 सांत आंद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव राजेश फळदेसाय काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 15 कुमारजुंवे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव धर्मेश सगलानी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 17 चाकरी मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव रणजीत राणे काँग्रेस
पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 18 पर्याय मतदारसंघाचो उमेदवार हांव मनीषा शेळमी उजगांवकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 19 वाळपय मतदारसंघाचे उमेदवार. हांव डॉक्टर दिनेश दर्मी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 20 पुरियो मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव राजेश वेरेकार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 21 फोंडा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव तुकाराम मनोहर बोरकार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 22 शिरोडा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव लवू मामलेदार काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 23 मडकय मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव जेलूस कालकार उमेदवार गोंय पक्षाचो गोवा विधानसभा वास्को बोलचे मतदार उमेदवार. हांव कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 26 दाबोली मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव वॉलेन्सियो सिमोन्स काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 27 कुट्टाडेच्या मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव आलेख टिकेत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 28 नुवें मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव मोरेनो रेमेलो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 29 कुट्टारी मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव आंतोनियो फेलिसियानो डायस काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 32 बेनावली मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव आबदार फुकाडो काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचे 31 नावेली मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव युरी आलेमांव काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेचो 34 कुंकोळी मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव साबियो डिसिल्वा काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 35 वेल्ली मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव एल्टन डिकोस्टा काँग्रेस पक्षाच्या गोंय विधानसभेचो 36 केपें मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव अमित सकाराम पाटकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 37 कुडचडे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव केवलो सावंत काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 38 सावड्डे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव प्रसाद शशिकांत गांवकर काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 39 सांगे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव जनार्दन भंडारी काँग्रेस पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 40 काणकोण मतदारसंघाचो उमेदवार. भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षा कडेन निष्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना. हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचपाचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याय पक्षाच्या वतीन वेंचणूक लडोवचो ना. हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरूच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक सांवसारीक पांवड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो. काँग्रेस पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो. गोंय राज्यांत स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार
काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचे सरकार एकवटान एकवटान 5 वर्सां 5 वर्सां लोकां खातीर वावुरतलें लोकां खातीर वावुरतले आनी हांव ताका आनी हांव ताका बांदील आसतलो. मानलेलो आसतलो. हो सोपूत घेवन हो सोपूत घेवन हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्र हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्र आमचे नेते आमचे नेते राहुल गांधी राहुल गांधी हांचे मार्फत यांच्या मार्फत काँग्रेस पक्षाच्यो काँग्रेस पक्षाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी श्रीमती सोनिया गांधी हांचे कडेन यांच्याकडे सुपूर्द करता. सुपूर्द करता. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं. काँग्रेसच्या सगळ्या आमदारांनी आता सकल बसचें. हांव गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांचे कडेन मागतां की तांणी तांच्या आमदारांक हांगा सोपूत दिवची. हांव विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोवा विधानसभा 30 फातोर्डा मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव दीपक प्रमोडकर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 1 मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार. हांव संतोष कुमार सावंत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 16 मय मतदारसंघाचो उमेदवार. भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभे वेंचणुकेंत निवडून येतकीच मंडर हांव 2022 गोंय राज्याच्या विधानसभे वेंचणुकेंत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकेचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ले नेम पाळून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार म्हणून पुराय करतलो. हांव म्हजी 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणीकपणान लोकांची सेवा करतलो. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत केन्नाच पक्षांतर करचो ना. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत आमदारकेचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या पक्षांत वचचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याच पक्षा वतीन वेंचणूक लडोवचो ना. हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकेच्या कार्यकाळांत लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक संवसारीक पांवड्यार विंगड विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो. गोंय राज्यांत स्थापन जातलें काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचें सरकार एकवटान 5 वर्सां खातीर लोकां खातीर वावुरतलें आनी हांव तांकां बांदील आसतलो. हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्राक जापसालदार रावतलो. देव बरें करूं बाब विजय सरदेसाय. इतल्यान प्रतिज्ञा प्लेज ऑफ लॉयल्टी ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आमचे नेते आतां गोंयांतले साबार वेवसायीक हांचे कडेन संवाद सादपाक गोंय संवाद ह्या कार्यक्रमांत वतले. ताचे पयलीं ते सगळ्या आमच्या उमेदवारा कडेन भासाभास करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. मिडियान आतां मातशें प्रायवसी दिवचें. थँक्यू. एक पयलीं फोटो सगळे उबे रावात. I request the leaders to sit. All MLAs will stand. संतोष आणि वो फाटल्यान वच. ते कदेल काड. ते कदेल काड. Okay, all look in front. सगळे हात दाखयात अशे वयर. हात दाखय.